गेल्ली कितलींच वर्सां म्युन्सिपालिटीच्यो जितलेच हावस टॅक्स जावं ट्रेड लायसन्स जावं अदर ऑल टायप्स ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता ह्यो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले. आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर एमई म्युन्सिपल इंजिनियर आमची एओ आनी एटीओ आनी हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सद्या इतले आमी प्रेस कॉन्फरन्स बसयल्या सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर तेजी स्टडी केली. 10 दीस स्टडी करतना अशें जालें की कसली तरी आमी कसली फी वाडयतली. आमी एक बाकीच्या म्युन्सिपालिटी म्हणजे टोटल गोंयांत 14 म्युन्सिपालिटी आसात तांचोय आमी आढावा घेवचो. तांचे कडेन आमी तांचे सगळें लिस्ट मागयलें. हे कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जावं वास्को म्युन्सिपालिटी जावं म्हापसा म्युन्सिपालिटी म्हणजे A आनी B क्लास ज्यो म्युन्सिपालिटी त्यो जावं हांचे कडेन आमी तांचे सगळे रेट्स आमचे घेतल्यो आनी आमी कंपेरिजन केलें. आनी आतां आमी रेट जे पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केलें. ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन न्ही की 1 म्हयनो पब्लिशना टायम सारकी न्ही 1 म्हयनो पब्लिशना टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युन्सिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हज्या आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता. आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता हें मुद्दम हांव प्रेसाक रिक्वेस्ट करतां. हें तुमी मुद्दम प्रसार माध्यमाचेर हाडचें. कावन्सील आमी चलयतात चीफ ऑफिसर जावं हे सगळें म्हणजे टोटल कावन्सील 25 जाणांची कावन्सील चलयतात आनी कावन्सिलाचें कितें बरें वायट हें आमकां पयलीं चिंतचें पडटा. आमचो हेतू आसा की खंयच्याच कॉमन मनशाचेर खंयच्याच बारीक मनशाचेर तकलेन ना ह्या लोकांचो राग काडया आनी आतांचे तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया असो दृश्टिकोन कसोच ना. हांव विनंती करता सगळ्यांक कोणाकूय मिसगायड करचें न्ही कळ्ळें. कोणाक मिसगायड करचें न्ही आनी कित्याक कितें हे म्युन्सिपालिटीन स्टडी करून उलोवचें. म्हजे कडेन टोटल सगळें टोटल डिटेल्स आसा. ताका लागून हांव मुद्दम आज स्पेशल चीफ ऑफिसर एमई एओ एटीओ आनी VCP घेवन हांव मुद्दम सगळ्या ऑफिसरांक घेवनूच कित्याक हो टीम एफर्ट काम केल्ले कडेन आसा. 2004 आमी रेट्स रिवायज केल्ल्यो जाल्यार पळया तुमी कितलें वर्सां जाल्लीं आसतलीं. आनी कंपेरींग टू आतां आमी रेट फायनलायज केल्या ती पसून कंपेरींग टू वास्को आनी पणजे आनी म्हापशा हाज्याकय कमी आसा. हांव थोडी 2-4 एग्जांपल दितां. सगळ्या पयलीं ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स कळ्ळें न्ही. पणजे म्युन्सिपालिटीक 5,000 रुपया आसा पर हावस टॅक्स. वास्को आसा 3,000 रुपया आनी आमचें आशिल्लें 3,000 रुपया. आमी 3,000 वयल्यान ते 1,000 रुपया वाडयले 4,000 रुपया केले. सो पणजे अजुनूय 5,000 आहा कळ्ळें. म्हापशा ते 5,000 करपाचे आसात. सो आमी 1,000 वडून 4,000 वाडयला की इतले वर्सां ते हें करना. आमी ह्यो रेट्स वाडयतना एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ह्यो रेट वाडयतना आमी 100% आमकां प्रॉफीट कितें उरचें 100% सेविंग्स ह्या दृश्टीकोन करना. आमी सारके बॉर्डरीचेर आसा. घडये ती थोड्या आयटमाचे पर्संटेज 15-20% वयर आसूं शकता पूण आमी ते बॉर्डरीचेर स्ट्रीमलायन केला. प्रॉफीट म्हणजे सेविंग म्युन्सिपालिटी बजेट कारण आयज म्युन्सिपालिटीची सॅलरी जाता 2.57 crores. तरी आसतना आमी पयर गव्हर्मेंटाक एप्रुवल घेवन आमी आउटसोर्स एजन्सी आसा पळय ताजे आमी बर्डन आमी पेमेंटाची कमी केले. आमचे 2.5 crores आमकां म्हयन्याक आमचे सेविंग लागता प्लस सॅलरी लक्षांत दवरात 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी. ताजे नंतर इंटरनल म्युन्सिपालिटीचो खर्च आसता गाडयो रिपेर कर आनी हे रिपेर कर स्टेशनरी ऑफिसाचे खर्च बारीक खर्च हो धरलो जाल्यार जवळ 3 कोटीचेर पावता. पर्सनली बर्डन घालपाचें ह्या म्युन्सिपालिटीचो हेतू ना कळ्ळें न्ही. बरोबर ज्यो रेट आतां 2004 ज्यो रेट्स रिवायज जाल्ल्यो कळ्ळें न्ही आसा न्ही ताका 2004 ज्यो रेट्स ज्यो ताजे फाटल्यान आमी केन्नाच हात लावूं ना हें जावूं ना कळ्ळें न्ही. आतां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज ह्यो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान केल्यो त्यो सगळ्यो इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट सगळ्या म्युन्सिपालिटीक करच्यो पडल्यो. डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आयलें. त्यो आतां नवी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करता पळय आमी त्यो नवी रेट्स लायता कळ्ळें न्ही.
असं हाडला असं तेच फॉलोअप केला आमी भायर एडिशनल कांयच केलें ना जें कितें आमकां जाय पळय तितलेंच आमी केलां पूण म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा अननेसेसरी मुन्सिपालिटीचें एलिगेशन करचें न्ही आनी खास करून आमदाराचेर करचें न्ही ते कोणाक दिसता आसता हो आमगे वाड्यान सांगता ते वळखता अरे काही गोश्टी करपा जाय त्यो करपा जाय न्ही हाजो हेतू असो ना की आमी पर्पजली कोणाक त्रास करपाक सोदता पण जनतेक रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट टू ईच अँड एवरी वन खंयच्याच अपप्रचाराक बळी पडनाका थोड्यांचें कामूच तें आसता कळ्ळी आनी जे कोण उलयतात न्ही म्हजे कडेन उलयतले पळय चेअरपर्सन दामोदर शिरोडके काम करपाची स्टायल हांव सदांच पब्लिसिटी घेवपाक केन्नाच काम केलें ना हांवें म्युन्सिपालिटीचे बिल्डिंगेक पेंट मारला सगळे लोक उलयताले सगळे लोक येताले कितें बिल्डींग पेंट मारा पेंट मार हांवें फुक्या तोंडान कोणाकच सांगलें ना की हांवें म्हज्या आमदाराच्या आनी म्हज्या सगळे स्टाफाच्या म्हणजे कावन्सिलाच्या म्हणजे स्टाफ सगळ्यांनी एफर्ट केले चीफ ऑफिसरान एफर्ट केला एफर्ट सगळे एमईओ सगळे म्हणजे कलीग कावन्सिलर VCP सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी एफर्ट करून कावन्सिलर पेंटिंग केलो पूण आमी केन्ना क्रेडीट घेवपाक गेले ना हांव अडेच वर्सां ह्या कदलाच्या बदला हांव खंयच्याच गोश्टीन क्रेडीट घेवपाक गेलो ना क्रेडीट घेवप स्वता तुवें प्रेसाक सांगप कितें फेसबुकाचेर घालप वॉट्सॅपाचेर घालप आनी क्रेडीट तें काम हांवें आज पर्यंत केलें ना कितें समजतात आमी राजकारणां आशिल्ल्या कारणान ह्या राजकारणाचें कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाचें एक भाग म्हणून आमी वोगी रावतात म्हाकाय खबर आहा कोण कोणाक पांय कितले उदकां आमकांय खबर आहा पूण कित्याक तें उलोवन ताजेर उलोवन फायदो ना पूण एवढे हांव एसान व्हिडिओ पळयता की आमदाराचेर टिका कोण करता हाजेर कोण करता ताजेर कोण करता आमी टिका करपाचें टिका करत न्हय म्हाका खरें सांगू तुका सगळे आमदार कॉपरेट करतात गॅसान न्यूज जे येता पळय न्ही हे आमी स्पेशल मिटींग घेतिल्ली 27 फेब्रुवारी आनी 1 तारखेक आमी हें पब्लीश केलें हें कायद्या भितर पब्लीश करून 1 म्हयनो टायम दिवपाक जाय कळ्ळें न्ही तें पब्लीश केलें गेल्ले फाटल्या दिसा गेल्ले विकाय ताजे पयलें कोणें कोण तरी एलिगेशन करता आनी मडगांवच्या आमदाराचेर एलिगेशन करता मडगांवच्या आमदार करता अरे इट इज अ रुटीन कंटिन्युअस प्रोसेस किती म्हणून एलिगेशन करता एलिगेशन येता की फी वाडयल्या 200% फी वाडयल्या 300 आतां सगळे सविस्तर तुमचे मुखार दवरलो मरे